तूं म्हाज्या फाटल्यान पळयता हे जो गोवा डेरी प्लांट आसा हांगासर आयज सकाळीं जो तेंचो पार्किंग लॉट आहा थंय एक पार्किंग गाडयो केल्ल्यो आशिल्ल्यो, एक टेम्पो आनी रिक्षा, आनी तेजेर सकाळीं जवळ जवळ 7-7:30 वरांचेर एक आंबो पडलो आनी जवळ जवळ ती टेम्पो आनी एक रिक्षा हेंचेर तो आंबो पडलो आनी म्हाका दिसता तेंची ती रिक्षा आहा तेजो फ्रंट ग्लास गेल्लो आसा आनी बारीक कितें तेंकां लुकसाण जाल्लें आसा. इमिडिएट फायर ब्रिगेड फोंडाचे येवन तेंच्यांनी इमिडिएट जो आंबो आहा तो क्लियर करून दोनूय गाडयो काडलेल्यो आसा. हितूर कॅज्युलिटीज कोणाक जावंक ना. तुमकां कॉल आयिल्लो हांगासर गोवा डेरी कडेन, कितें आशिल्लो कॉल? एक आंबो 2 गाडयांचेर पडलेलो, रिक्षा आनी एक टेम्पो. आमकां जेन्ना कॉल येयलो 8:42 तेन्ना आमी आमच्या कंट्रोलासून आमकां मॅसेज येयली तेन्ना आमी आमची गाडी 9101 भायर काडली आनी पॉयंटार येयले. पळयता जाल्यार 2 गाडयो आहा भितर. आमी इमिजिएटली एक गाडी भायर काडली, दुसरी गाडी आंबो कट केलो आनी ती रिक्षा बी भायर काडली. सो कितें लॉस बीन कितें डॅमेज जाल्लें आहा तेंचे? लॉस चडशें डॅमेज जावंक ना, सेव करून काडले आमी. मायनर मातशें एक तेजो हें गेला, फुडलो 800 बी तशें कांय वचना, मातशें चप पडलें. ओके. आनी कितें कॅज्युलिटीज बीन कितें काय ना ना? कॅज्युलिटी बी कांय ना. ओके. कितलो टायम लागलो सर तुमकां हे आमकां आतां टायम जाला, आमी हांगा एक्झॅक्ट 41 पावले, 1.5 वर लागले. 1.5 वरां क्लियर करपाक. म्हजें नांव ओके. जाय तुमचें नांव? यशवंत नारायण गांव, ओके. एसओ सब ऑफिस. कुट्टीच्यान उडयता खातीर विवेक प्रभू.